Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants moved today. Speaker, sir, Regional Plan 1986 and 2011 चयलाय आनी तेजे 3 points common आहले ह्या प्लॅन करता आसतना growing the economy, preserving Goa's beautiful environment and promoting agriculture. ह्या 3 प्रिंसिपलांचेर प्लॅन केल्ले आनी ते प्रमाणे आमगेलें डेव्हलपमेंट चलतालें आनी गोंयांत जायतो लोक भायर येतालो आनी गोंयांत रावपाकूय सोदतालो. स्पीकर सर, आतां कितें जालां, आतां जायते आमचें एमेंडमेंट जालें, सेक्शन जालें, जायतें लँड आमचें चेंज जायता. स्पीकर सर, 2002 हांव असेंब्ली येवपासान जायतीं हांवें LEQ काडलें. 16B काडलां, 17(2) काडलां, 39A काडलां. तेजे म्हाका जायती एप्लिकेशन्स मेळ्ळे, कोण कोण एप्लाय केलां झोन चेंज करपाक, आनी तितून म्हगे कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय जायते झोन चेंज करपाक ते एप्लाय केल्ले, जावं चिंचणी, ड्रामापूर, मागीर देवस्वा. तेजे भाशेन स्पीकर सर, सांजे DRL. स्पीकर सर, सांजे DRL सदांच चड बोवाड जाता. जायते थिंगा लोकांक कोणासोणाय ते झोन चेंज जाल्ले प्लॅनाचेर. स्पीकर सर, एक सर्वे नंबर सांगता तुका. सर्वे नंबर 18/1 हो इंडस्ट्रियल झोन आहलो आनी ते इंडस्ट्रियल झोन रिजनल प्लॅन 2021 करतात न्हू, लोकांनी प्रपोज केलें स्पोर्ट्स अकॅडमी म्हणून. सडनली तितले 1,23,475 स्क्वेअर मिटर आहली. तितली सडनली 60,000 प्लस सेटलमेंट जाल्ली उरली इंडस्ट्रियल उरली. आनी हांवें पासून क्वेश्चन घायल्लें आन्सर LEQ नंबर 29 and 10th August 2023. तेजे रिप्लाय मेळ्ळो म्हाका. हांवें विचारलें डिटेल्स ऑफ एप्लिकंट एप्लायड फॉर चेंज ऑफ झोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू सेटलमेंट, नील म्हणलो. म्हणजे कोणें एप्लाय कोनासतना झोन चेंज जाली आनी आतां थिंगा व्हडली बांगलो, व्हडली कन्स्ट्रक्शन चलता थिंगा आनी लोकूय थिंगा जायतो ओपोज करता. स्पीकर, तेजे फाटल्यान एक लास्ट डिसेंबर 2022 एक इश्यू जाल्लो व्हडलो. सर्वे नंबर 260/1 हिंगा सडनली JCB येयले, दोंगर कातोरपाक लागले आनी लोक एकठांय जालो आनी लोकांक थिंगा हाडयले. TCP ऑफिशल्सूय येयले, 2-3 दीस गेले आनी ऑलमोस्ट दोंगर काटूय केल्लो. आनी तें इश्यू हांवें असेंब्ली पासून रेज केल्लो आनी तें हिल कटींग परमिशन दिनाक म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केल्लें आनी एश्युरन्स मेळ्ळें आयज पासून सद्या तें बंद आहा. स्पीकर सर, तेजे भाशेन त्या सायडीनूय आनी एक प्रॉपर्टी आहली 229/5 तेजे मातशें मुखार. ती ऑलमोस्ट 15,600 प्रॉपर्टी ती. आनी ते प्रॉपर्टी कोण सेकंड ओनरान घेता आसतना 3 पार्ट करून घेयले, A, B, C, 5,000 प्लस करून. स्पीकर सर, ती प्रॉपर्टी गेलो म्हणटरी मायक्रो आसतना 18 आनी 19 फेब्रुवारी एक व्हडलो इश्यू जालो ते प्रॉपर्टी. आनी थिंग अशें इश्यू जालो कितें म्हणजे ती देवा पासून यूज केलो. जायते लोक आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजा देव मानताय, पूण ते प्रॉपर्टी ताका यूज केलो. थिंगा एक्सेस नासतना, प्लॉट डिवायड करनासतना ती आख्खी नो डेव्हलपमेंट स्लोप आहलो थिंगा यूज केलो. लोकांक कितें हाका छत्रपती शिवाजी महाराजा वाडयताय म्हूण एक्चुअल इश्यू आहलो थिंगा प्लॉट कोताय म्हूण. थिंगा JCB येयल्यो आनी थिंग काम स्टार्ट जाल्लें आनी ट्रक येयल्या थिंग रस्तो आसूना. लोकांक रस्तो हाडयलो आनी JCB कलेक्टरा, डिप्युटी कलेक्टरा रिक्वेस्ट केलें ती काड म्हणून. पूण जेन्ना तेजे फाटल्यान जायती प्रेस कॉन्फरन्स जाली, त्या ओनरान गेली, सोगट्यान केलें आमी थिंगा कांयच डेव्हलपमेंट कोनाय, आमी थिंगा एक पासून प्लॉट करपा नाय, कांयच करपा नाय म्हणून. आनी कोण रस्त्याची NOC आहा म्हणून. स्पीकर सर, हांव आयज रिकॉर्डार दवरपाक सोदतां. आनी तो असो इश्यू जालो आख्खे सांजे जे अरेला नांव आख्खे संवसारा जाल्लें कितें डिवायड कोताय म्हणून लोकां रिलिजियसाचेर. आनी लोकांक थिंगा लास्ट लाठी चार्ज पासून जाली, आयज पासून ते इंजर्ड आहाय. ते फकत थिंग जोगताले ते जमनीक लागून, कित्याक असले इश्यू जायत जाले थिंगा. येतात रस्ते कोतात, रोखडे डेव्हलप करतात, फिलिंग कोतात म्हणून. स्पीकर सर,
आयज हांव रिकॉर्डार दवरपाक सोदितां ते प्लॉट ताका हांव म्हणटाले थिंगा एक पासून प्लॉट करपा न्हय, थिंगा हात पासून लावपा न्हय एज पर RTIचेर सर्वे डिपार्टमेंटासून म्हाका प्लॅन मेळ्ळो. हे तिनूय प्लॉट ऑलमोस्ट मोर दॅन 45 प्लॉट्स केलो आनी तो प्लॅन थिंग लायलो. आनी ह्या प्लॉटांकूच 2 सर्वे डील जालो. 231 स्क्वेअर मिटर, 231 स्क्वेअर मिटर, प्लॉट नंबर 32 आणि प्लॉट नंबर 24. प्लॉट नंबर 24. सो हो एक प्रूफ आहा. हांव टेबलार दवरतां हे सोगळे प्लॉट केल्ले आनी ह्या प्लॉटार रस्तो ना म्हूण छत्रपती शिवाजीकूय यूज केलो थिंगा फक्त रस्तो करपाक. स्पीकर रस्तो आहा म्हूण तेमी एक हें दिलें, एप्लिकेशन दिलें, एफिडेवीट दिल्या ते कोण ओनरान हें दिलें म्हूण रस्तो दिवपा NOC. स्पीकर ती NOC मुकोडे आहा ती ओनरान दिवना, ते टॅनंटान एकट्यान दिल्ली, एकट्यानी दिल्ली, तेगे नो ऑब्जेक्शन म्हणून आनी टॅनंट आनीकय आहाय. स्पीकर ती एफिडेवीट पासून चोवपाक गेल्यार हे स्टॅम्प पेपर आहा ते 2011 2011 स्टॅम्प पेपर आनी सायन केलो केन्ना 2023. इतली वर्सां हे पेपर स्टॅम्प पेपर सामान दवरले आसता. हांव नोका कितकोन जालें तें ही हांव दवरतां ती त्या वचना तीन. स्पीकर आयज असले प्लॉट डेवलप जावपाक वयताय, शेतां घेताय, दोंगर घेताय, नो स्लोप झोनार घेताय. कित्याक एक घडी तांकां बॅकींग आसता या केन्नाय जाल्यार झोन चेंज जातलो म्हणून. आनी सेक्शन येताय 16B 17 to 39 ही सगळी तेजे एडवांटेज घेवपाक सोदताय. स्पीकर ऑल नो डेवलपमेंट स्लोप आहा. हांव मागता आज एश्युरन्स मागता आमचे TCP मिनिस्टरा लागीं हो झोन चेंज जावपा ना म्हणून. असले झोन जावपाक शकपा कित्याक वचना आनी हे थिंगा इलिगल करपा लोकां मदें फुटी घालल्या असले तूं एनकरेज करपा ना म्हूण. हे म्हजो एक पयलो डिमांड की हो झोन हो प्रॉपर्टी आहा ती तेजो झोन चेंज जावपा ना. कित्याक हिंगा लोकां जायते मिसगायड केला आनी लोकां मदें फुटी गेल्ली आहा. हांव मागतां पोत मागता हो झोन कसो चेंज जावपाक दिनाका. स्पीकर जेन्ना आमी गोंयची उलयता आसतना देर इज हेवी रायज इन construction activities which are in the area, it is the area of concern. Speaker sir, LEQ number 80, dated 23 July, TCP earned technical clearance fee of rupees 2.31 crores in 2023-24 compared to 83 lakhs in 2022-23. And controversial 17-2 receipts are 26.50 crores. So Zayat construction वाडलो आहा. हे फीचे कळटा आनी कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी जायते जाता म्हणून. स्पीकर जेन्ना हें सेक्शन 17-2 इन मार्च 2023 आयिल्लें तेन्ना जायतीं एप्लिकेशन गेलें, लोक गेलो थिंगा चेंज करपाक आनी हें चेंज करपाक जायतीं जालेंय आसतलीं. कित्याक म्हाका हेजे LEQ number 55 dated 18 July 2024 हेजे रिप्लाय मेळटे भाशेन 1074 application under 17-2 from the period of 27 March 2023 to 1st July 2024, 15 months. Well, 234 applications were made under 39A from April 2024 to June 2024, 3 months. Of this 1074 applications, 260 cases have been approved under 17-2. For making correction in RP 2021. Speaker sir, हे सोगटी झोन चेंज केले ते सेटलमेंटा पयलो स्टेटस आहलो तेंचे ऑर्चर्ड, पेडीफील्ड, नो डेवलपमेंट स्लोप्स आहलो. स्पीकर सर, 20 एप्लिकेशन अंडर 17-2 एकू पार्टीन केलो ऑन द सेम डे 27 March 2023 for correction from orchard to settlement were made. And surprisingly, some of more application by different made but same address were also made. Speaker sir, जायत कडेन अशें जाता कितें रियल एस्टेट डेवलपर जाय ते परचेस करतात नॉन डेवलपमेंट लँड आहाय न्ही गोंयकारांक घेताय झोन चेंज करता आनी हाय रेटीन मागीर इंकताय.
Example, as per Goa Foundation website, one instance of zone change is Anjuna. The purchaser has property was purchased in December for 74 lakhs and resold in June after change after zone change to 6.8 crores. तशी भाशेन आनी एक property मेळटा थिंगा Asagaon, it was sold for 60 crores. Speaker sir, असले चेंज जायत लागल्या लोकांचो आमचे फायदे काडले सवाय घेतले मागीर चेंज करता. Speaker sir, ही amendment आता एप्लिकेशन 139A चे येयलाय अजून तो प्रोसेस स्टार्ट जालो ना आनी फायलूय मूव जालो नाही. सो हांव मागता ह्योय हेजेचो जाल जाल्यार आनीक जायते एरिया चेंज जातले. स्पीकर सर, जेन्ना हांव सरपंच जाल्लो जेन्ना 2021 प्लॅन करताले रिजनल प्लॅन, हांव सरपंच जाल्लो आंबेली विलेजान आनी तेन्ना हो प्रोसेस चालू आहलो विलेजांनी आनी तेन्ना जायत आर्ग्युमेंटूय जातालो, जायत डिस्प्यूट जाता, फायनली हे प्लॅन कोण दिले. त्या टायमाचेर म्हाका दिसता लोकांक तें समजून आहलें FAR म्हणल्यार कितें, झोन म्हणल्यार कितें, सेटलमेंट आनी तरी आसतना प्लॅन फायनल केल्ले. स्पीकर सर, आतां गरज आहा, आतां लोकांक समजता सेटलमेंट कितें, FAR म्हणल्यार कितें, नो डेव्हलपमेंट झोन म्हळ्यार कितें, सगळें आयज समजता. मागता आयज हो प्लॅन पत्तो करपाचो गरज आहा. सो न्यू रिजनल प्लॅन करपा जाय. ही सेक्शन एमेंडमेंट बी केलो जाल्यार म्हाका दिसना आमच्या गोंयांक उत्तम म्हणून. सो म्हाका म्हजो सेकेंड डिमांड हो न्यू रिजनल प्लॅन स्टार्ट करपाक जाय. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 68 फॉरेस्ट. सो बोंडला झू. So Speaker sir, last assembly I request Kellen to provide attention and upgrade the prestigious Bondla Zoo. So Honorable Minister had assured me to upgrade it, and I'm happy to note that as per the reply to my question number 45 on 8 July, 32 works with respect to renovation, maintenance of Bondla Zoo are at various stages of completion, costing almost 9.5 crores, out of which 18 are completed. I compliment the Honorable Minister for taking up this work, which will bring smile on faces of visitors, which also regain the lost glory of our childhood favorite place, Bondla Zoo. Speaker sir, forest cover, as per reply LQ number 48 on 25th July 2024, the recent India State of Forest Report, total forest cover of the state of Goa is 2,244.21 square meter. There is an increase of forest cover of Goa in last 5 years as per India State of Forest Report of the years 2017, 2019 and 2021. Out of this cover, government-owned forest is 1,225.12 square meters. Notified private-owned forest is 50.66 square kilometers. Also area under mangroves in the state is 27 square kilometers, and the mangroves cover has increased by 1 square kilometers over the 2019 assessment done by Forest Survey of India. I seek a clarification, Honorable Minister, on private forest issue. LQ number 48 mentioned in the state that private-owned forest is 50.66 square kilometers. While on the same day, another question, LQ number 43, stated that private forest is 6.64 square kilometers only. The earlier report stated that private forest was 65 square kilometers. Where has the 10 square kilometers disappeared? Speaker sir, compensatory afforestation, Vijayan detail delay, there is a shortfall of 1,15,959 shortfall, which is almost 60% of actual target. Speaker sir, events. The annual bird festival organized by Forest Department is to be praised, but there is a need for more workshop, and also recorded session of this bird festival workshop and were conducted by experts should be shared online. Speaker sir, Goa Forest Development Corporation. The Goa Forest Development Corporation, headed under chairmanship of Honorable MLA Dr. Divya Rani, is working on improvement the cashew production in the state. This year we saw a dip in cashew production as a whole, and with uncertain weather conditions, this problem is going to reoccur.
The area under cashew cultivation, which is usually on orchard land, is the first casualty in the land development race, which is happening in Goa. And hence, DFDC corporation should be proactive. I would like to know how much area was handled under the two schemes of corporation: regeneration of cashew plantation and pruning and maintenance of cashew plantation. Speaker sir, demand number 58, Women and Child Development. Speaker sir, Goa State Women Commission, the security and protection of our sisters and brothers, mothers is primary duty of all of us. The Goa State Commission for Women is a mechanism to ensure safety of women at many places. Speaker sir, the Commission should take suo motu action in certain cases, but no such cases have been taken up. The reply to my question 1B dated 18 July 2024 revealed that there were 1,308 calls received by Women Helpline set up by the department from 26 August 2023 till March 2024. But during the same period, number of complaints registered are not more than 100. How this helpline effective? After a call is made on helpline, why the complaint is not registered and handled? Speaker sir, it is also seen that domestic violence is on the rise, and hence there is a need of counseling and monitoring such matters. Fund provided to the commission is rupees 20 lakhs, which is not adequate. Speaker sir, Goa State Child Protection Commission. This is also equally important commission under the department, which is now without a chairman. I request the Honorable Minister to appoint suitable person as the chairman of the commission at the earliest. Speaker sir, as per the reply to my question 56, dated 8 February 2024, one of the members of State Child Protection Commission was appointed as one of the 3 authorized signatories was not cooperating with the commission and hence stalled all the financial matter, creating severe difficulties in the functioning of the commission as reported in the minutes of the meeting provided to me. Such persons should not be appointed in the commission. Speaker sir, Anganwadis plays a vital role in ensuring healthy and overall growth of child and mother. But Speaker sir, Anganwadis are neglected and often the staff is used for other work. Their payment is also less and thus they cannot support their families with such income. There are 1,220 Anganwadis functioning in the state as per the LEQ of my 54, dated 8 February 2024. Speaker, in my constituency that itself has 30 Anganwadis, but not a single one is in its own premise. Hence, either vacant Goa primary school or private residents are rented to run Anganwadis. So, Speaker, sir, the state of such Anganwadis is not good. Speaker, sir, I also want to know how many this Anganwadis operating GPS need repair and whether PW has taken this work on priority. Thank you, sir. तुम्ही पळयतात GNH.